शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नायक अनंतात विलीन जाले। मंगळारा राती काळजाच्या आताकान तांकां मरण आयिल्लें। बुधवारा सांजे 4 वरांचेर सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसूणभयत रवी नायकाच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले। त्या नदी फोंडे मालांतल्या तांच्या घरा येवन हजारांनी लोकांनी रवीच्या कुडीचें निमणे दर्शन घेतलें। शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांचे कुडीचेर बुधवारा सांजे निमणे संस्कार जाले। सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसनभयत रवीच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळातले कांय मंत्री तशेंच आमदार आनी गोंयभरच्या लोकांनी रवीच्या घरा वचून ताच्या कुडीचें निमणे दर्शन घेतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह धरून कितल्याशाच केंद्रीय मंत्र्यांनी तशेंच वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान रवीक आर्गां ओंपली। मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केलो। तशेंच एका दिसाची सरकारी सुटी जाहीर केल्या। मुख्य सचिव कंदावेलू हांणी हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।